तुमच्या नियरबाय कॉन्स्टिट्युन्सी ही आता कितें सांग सोदता जी येदी व्हडली डकैती म्हापसा ह्या वाठारांत सद्या घडलेली आसा? दोन गोष्टी सामक्यो शॉकिंग. एक म्हणजे डॅकोयटी जाल्या ती, दुसरी गोष्टी म्हणजे हांगा जी रावता पळय ती सिनियर सिटीजन तांकां जे फिजिकली अटॅक जाला ते हितून दोन गोष्टी दिसून येता. एक म्हणजे जी आमी घरान रावता ती आमी आमच्याच घरान सेफ ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे जी सिनियर सिटीजन आसा ती सिनियर सिटीजन जावं घरातली बायलां म्हाका दिसता एक 14 वर्साचे चेडूय आसले घरान, ते सामके ट्रॉमाटायज जाले आसतले हे सगळे पळोवन आयज. ह्या सिच्युएशनान आमी सगळ्यांनी आयज एक सेल्फ अकावंट घेवपाक जाय की आमी आपल्या घरान कितले सेफ आसा ते. जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आनी जे आमी पुलिसिंगाची जी स्टेट आमी आमच्या गोंयान पळयता ते म्हापशाचेच जर शहर आमी जर आयज चॅक केलें आनी पळयलें जाल्यार ही म्हापशा शहरान इन्सिडंट जाल्यार म्हाका दिसता ह्याच लास्ट 2 म्हयन्यान कितले तरी घरांनी चोऱ्यो, बारीक बारीक चेन स्नॅचिंग जावं मोटरसायकली जावं स्कुटरी, गाडयो चोऱ्यो जाता, बारीक बारीक इन्सिडंट चालूच आसा आनी हेचो एंड रिजल्ट आमकां खंयच दिसना. अशें आमी म्हणूंक शकना की पुलीस आपलें काम करिना, तेंचेरूय लोड खूब आसता, पण खंय ना खंय अशें दिसून येता की सिरियसनस पुलिसींग आनी जे आमचे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट आसा सिच्युएशन आसा तेजेर सिरियसनस ना. आनी हेचो जबाबदार जाय ते परत परत सगळे जाण म्हणटा ते होम डिपार्टमेंट जो हँडल करता तेचेर आसता. होम डिपार्टमेंट जे आमचे CM हँडल करता तेंच्यांनी आयज सकाळीं हांगा विजीट केला. अशेंच एवरी टायम सगळी कडेन विजीट करता, खंय वयता थंय विजीट करून आश्वासन दिता की फूल सपोर्ट म्हणजे कितें तेंच म्हाका अजून पर्यंत कळोंक ना. फूल सपोर्ट कित्याक दिता? जेंच्यांनी चोरी करून गेल्या तांकां दिता काय ह्या फॅमिलीक दिता? आतां सगळ्यो ज्यो चोऱ्यो जाता तांकां काय केन्ना कॉम्पन्सेशन कोणाच्या हातीन केन्ना पावना. कोणाक हांगा आतां पुलिसींग वाडयता म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं म्हापशा म्युन्सिपालिटीन CCTV घालपाचें रेजोल्युशन घेतलेलें. खंय आसा ते CCTV? तेजेरूच तुका सांगता सर जेन्ना जाल्लेली आहा की जे घातलेले CCTV तेच CCTV चोरून व्हेल्यात आनी ते CCTV आता परत काडला ते पासून तांकां ट्रॅक करपाक तेन्ना जाय. ती चेअरपर्सन जाली. एक गोष्ट ह्या गव्हर्मेंटाची जी आमच्या हांगासरले जे प्रशासन आसा पळय लास्ट 25-30 वर्सां जाल्यार BJPच्या हातीन आसा. फक्त एक गोष्ट तेंच्या हातीन कंटिन्युअसली चालू आहा, ते खोटें आश्वासन दिवपाचें हें चालू आसा. ह्या वॉर्डाचें रेप्रेझेंटेशन म्हाका दिसता लास्ट ऑलमोस्ट 20 वर्सां हे हावजींग बोर्ड म्हणटा न्हू ते 20 वर्सां जालें रेप्रेझेंटेशन BJPच्या हातीन आसा. मातशें जर तुमी हांगा पॅन केलें आनी हांगासरली घरां पळयलीं जाल्यार ही आलतू फालतू कोण रावपी लोक न्हू, ही झोपडपट्टी न्हू, ही बरी एरिया. हांगासरले सगळे लोक टॅक्स भरता, लिगली घेतलेली घरां. हांगासर रेग्युलरली इनकम टॅक्स जावं घराचे जे हावस टॅक्स आसता जावं सगळे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्स भरपी लोक. ह्या लोकांक जर हांगा सेक्युरिटी आनी सेफ्टी गावना जाल्यार आमचे हांगासरले कावन्सिलर, हांगासरले जे आमदार आसा आनी जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा ते करता कितें? सेफ्टी आनी सेक्युरिटी आसा खंय लोकांक हांगा? आनी सामकें दुख्खाची गोश्ट आयज की 80 वर्साची आयज एक हांगा सिनियर सिटीजन असॉल्ट जाल्या आनी तशेंच 14 वर्साचे एक भुरगे घरान ट्रॉमाटायज जाल्या आपल्या आवय बापाय कोण हार्म करत म्हणून हे पळोवन. जाल्यार सेफ्टी आनी सेक्युरिटी, महिला सशक्तीकरण आनी बायलांची सुरक्षा म्हणटा आनी मोर्चा काडपी स्मृती इराणी गेली खंय आतां? येस मॅडम तुमी कितें सांग सोदता? आयज तुमी भेटी घेयलेली आसा हांगासर. हय जशें सगळ्यांक कळयलें आसा आयज म्हापशाच्या मेन ही एरिया म्हणटात आमी ताका हावजींग बोर्ड नाल्यार गणेशपुरी ह्या इतल्या मेन प्रायम लोकॅलिटीन सगळे बरे वेल एड्युकेटेड सोसायटीन बरें एक स्थान आसलेले सगळे व्यक्ती हांगा रावतात आनी अशें खाचीन घर ना हें. हांगा जो काल रातचो डकॉयटी नाल्यार चोरी जी जाल्ली आसा ह्या घरान ते मेन प्रायम लोकेशनार घर आसा. अशी ही पयलीच इन्सिडंट न्हू, हेज्या पयलीं 1-2 चोरयो जाल्ल्यो आसा आनी अशीच सेम इन्सिडंट थोड्या म्हयन्या पयलीं दोनापावल ह्या वाठारान जाल्ली आसा. अशेंच एक बरें नामांकीत फॅमिली जेंची बरी बिजनस फॅमिली अशेंच चोर भितर घुसले, तांकां सिनियर सिटीजनांक बांदून दवरले आनी मागीर अशी चोरी केली. तेन्ना जाल्ली ती चोरी आनी आयजची चोरी. म्हाका सरकाराक हांगा विचारूंक जाय नाल्यार पुलिसाक क्वेश्चन करूंक जाय ती इन्क्वायरी खंय पावली? ती इन्क्वायरी तुमकां जेन्ना केल्ली तेन्ना तेजें इन्वेस्टिगेशन खंय पावलें? तांकां त्या चोरांक पकडले ना. मागीर आयज आमी कशें कोण विश्वास दवरतलो सरकाराचेर? आनी आमकां मागणी करता आमी सरकाराचेर
की अशें तुमी हे जेन्ना अशें घडटा हांगा आमी पयले CCTV कॅमेरा सांगलेले लायतले म्हणून हालींच अमित शाह येयलो आनी म्हणून गेलो की म्हाजें घर येवजण हे येवजणेचें उक्तावण केलें आनी तशेंच गोवा कितें 2037 पर्यंत खंय डेवलप जातलें अशें तांकां दिसता. हांव म्हणटा आसा तीच लोकांची घरां पयलीं तुमी प्रोटेक्ट करा. जी आसा तीच घरां सारकी ना आनी हें म्हाजें घर करून आसा ती इल्लिगल घरां मायग्रंट्साची तुमी परत हें करूंक सोदता, लिगलायज करूंक सोदता. पोलिसां कडेन आयज कसलेंच साधन ना. कितले लोक आयलाच गोंयान, खंय खंय रावता, कशे इल्लिगली रावता. मायग्रंट जेन्ना इन्फ्लक्स चड वाडटा असले क्रायम रेटूय वाडटा. ही जी घटना हांगा घडला चोरी आनी जी दोनापावल जाली तितून पयल्यार एक कॉमन दिसता की ही चोरी अशी लास्ट मिनीट न्हू, वेल प्लॅन्ड रॉबरी आसा ही. एकदम एक मॉब गँग येता आनी रॉब करता. म्हणजे इच एंड एवरी घर आतां हांगा ह्या लोकॅलिटीन आसा आनी आमी म्हापशेकार आमकां भिवून रावचें पडलें. अशी एक भयानक घटना जी आतां ते 14 वर्साचे चली कशेंच विसरचे ना आनी ट्रॉमा जाल्यार सारको ते म्हातारी आनी सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां जाल्ले आसा. अशी आमचें प्रोटेक्शन आतां कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमी हेका कोणाक जबाबदार ठरोवपाचें. अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती आतां सरकारान घेवकूच जाय. पिंक फोर्स खंय ती आमकां आजून कांय दिसना केन्ना भोंवता ती. CCTV कॅमेराज म्हणून लायले, स्मार्ट सिटी म्हणून केल्ल्यो त्यो सिटी ना आनी खंयचीच टायपाची डेव्हलपमेंट आमी आजून पळयना. म्हापशा सारके शहरान असले क्रायम जाता ते आतां सारकें भयानक चित्र हें आमकां दिसता. सर आयज तुमी विजीट दिवपाक गेले तर डकॅती जाल्या पळय तेच्या घरा कडेन आमकांय पासून शॉक सकाळी न्यूज खबर आयकून की व्हेरी प्रॉमिनंट डॉक्टरांचे घरान डेकॉयटी जाली म्हणून आनी कशे डेकॉयटी बांदून चोरून गेले ते आनी गाडी पासून घेवन गेले. सो आमचें कितें भंय आतां सद्या लोकांचो गोंयकाराचो. लॉ एंड ऑर्डर आमी सद्दां म्हणटात लॉ एंड ऑर्डर सामकी गेली म्हणून आनी सद्दां आमी बोवाड करतात, सरकार कांय करना, पुलीस कांय they don't even revamp the system. What can we do, what can we improve? CCTV cameras are important. Today now we are talking of 21st century, we are talking of IT and we just don't have basic CCTV cameras in this, because these CCTV cameras must be there as part of security plan and security network for every resident who stays in any place. आणि पुढे तूं चोरूंक आयिल्ले ते पयशे घेवन गेले. आयज तूं एक रेस्टॉरंटाक गेले जाल्यार तुका लोक मारता, सोदता. रस्त्यार भोंवल्यार गँग येता तुका मारूंक. आतां तुगे घरा तूं बसून तूं सेफ ना जाल्यार कितें म्हणपाचें सरकाराचें, कितें म्हणपाचें पुलिसीचें. पुलीस कितें कोत्तात? हांव सद्दां म्हणटा आहात थोडे पुलीस कोण बरे आसात ते, थोडे पुलीस बरे आहात ते कोणशा उडयलो आहात. आनी हे पुलीस स्टेशनार थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते, हांव सगळे म्हणना, थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते, दे हॅव पॉलिटिकल बॅकींग. दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क, दे वॉन्ट टू गेट सॅलरी एंड मे बी दे डू other type of work which we cannot spell out. And that is why policing is becoming worse day by day and the law and order is collapsing and they are clueless. Aat podoy tumi फाटी I think it was in the month of April 2025 देंप्याचे घर दोनापावला चोरलोले. डेकॉयटी वॉज सेम वे इट वॉज. आयिल्ले ते थिंगा तेंगाय बांदले आनी तेंक चोरले. हिंगाय सेम केले. केन्ना पुलीस शिकना, केन्ना पुलीस जागो जायना आनी आमचे लॉ एंड ऑर्डर, आमचे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक विजीट माल म्हणलो जायना. तुमी लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपा जाय वीथ युअर पॉझिटीव एक्शन्स. इट्स नॉट सिम्पली टॉक and we will not allow this gundagiri, we will not allow this to happen, but it is happening. This has become routine rather than an exception. So these robbers are challenging for government and for the police. Ki jata? First is connection, second is lethargy, next is inaction by the law enforcement agencies. This gives all these criminals a boost, and that is how they are sure that they can manage, they can set it, or they will have the confidence that everything can be done when all the elements are put in place
so that police go that side and they will come this side. सो द लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना सिट्युएशन जेन्ना कॉलॅप्स जाता, रॉबरीज जाता, डकॅतीज जाता, तेन्ना जेन्ना आमी मिडिया जेन्ना क्वेश्चन करता तेन्ना एकूच आन्सर येता की आतां आमी पेट्रोलिंग करतले, आतां स्ट्रिक्टनेस करतले, आतां वाडयतले, पुलिसांक आमी इंस्ट्रक्ट करतले. पूण ग्रावंड रुटाचेर खंयच काय जाल्लें दिसना घेता. जाता ते कांय दिसा खातीर जाता, परत सेम आहा तहेंच. तेंच म्हणलें हांवें पयलें, पळोवपाक फकत आश्वासन दितात, प्रॉमिसीस दितात, म्हूण ऑन द ग्रावंड कांय चेंज जावंक ना. पुलीस स्टेशनां सेम आसात, पुलीस स्टेशनां स्ट्रॅटेजीज कांय इनवॉल्व केले ना. पुलीस स्टेशनान हांव एक सांगतालो सद्दां आनी हांव रिपीट करतां, क्रायम ब्रांच आहा ते फकत आमगे ऑपोजिशनाचे कितें कोत्तात, खूंय गेला, कोण बसला, कोण फोटो कोणा बरोबर मारला तेगे इन्फॉर्मेशन काडटात. हे क्रायम ब्रांच बेकार आहात सगळे हेंची इन्फॉर्मेशन काडपाक आमची, आनी ऑनेस्ट काम करपाक येना. आमगे काँग्रेस टायमार तूं चिंत, मनीस सदां सेफ आसतालो. खूंय घरा गेले जाल्यार, खूंय गेले जाल्यार रस्त्यार पासून भोंवता जाल्यार काँग्रेस टायमार, पक्षा टायमार सगळे बरें आशिल्ले. आयज कितें लोकांची भंय आसा आनी म्हणटात वी आर हॅवींग मॉडल स्टेट आनी कितें हें बेश्टें स्टॅटिक्स दिवपा आनी सरकाराक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मागीर केस कोणागे एवॉर्ड मेळपाक तें ग्रावंड रियलिटी कितें. मनशा आमचे ग्रावंड बारीक मनशाचे मनान कितें आसा ते भंय आसा ते कितकोन काडूं जाता, कितकोन अटेंड करूं जाता. सरकारान कितें केलां फकत स्पिचीस दिवन आनी एक मिटींग घेवन कितें केलां तुका आमकां कांय दिसना. आनी असले इन्सिडंट्स रिपीट आनी रिपीट जाता तेन्ना आन्सर येता कितें केलां केलें ना जाल्यार. आयज जे डकॅती जाली ह्या हेचेर गोंयराज्याचे जे सीएमाक तुमी कितें सांगूंक सोदता, पुलिसांक आतां कितें सांगूंक सोदता, इन फ्युचर कितें जावंक कितें जावंक जाय ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो हांव एक सांगता तुका, थोडे पुलीस ऑफिसर आहात ते बरे ऑफिसर आहात, म्हूण ते कॉन्स्टेबला पासून कितें सांगपाक भितात. इफ यू गिव देम दॅट एब्सोल्यूट पावर दे वील वर्क वीथ ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड परफेक्शन. आयज एक पीसी आहा तो तेगे गॉडफादर आसा, तो गॉडफादरा फोन मारता, तो मागीर पियाक फोन मारता, डिवायसपीक फोन मारता आनी हो मागीर थोंड जाता. मागीर तेका केन्ना इंटरफेर करनात. आनी एसले ते कीड आहात ते, हांव सदां म्हणटा हे किडाक काडून उडोवपाचे भायर. इफ वी डू दीस अँड यू डोंट हॅव पॉलिटिसायज्ड पुलीस मेशिनरी, आय थिंक यू वील हॅव अ व्हेरी गुड सिस्टम फॉर आवर स्टेट अँड गुड फॉर आवर नेशन. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.